प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 5वा विसवोर वोड 17 ते 30 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 5 वर्सेस 17 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजो बाप अजून पर्यंत वावर करीत आसा, तसो हांव वावर करीत आसा. ह्या पासत जुदेव अदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हयच साबात मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको कोत्तालो. पुताचो अधिकार. जेजून तांकां म्हणलें, खरें हांव तुमकां सांगता, आपणाचेच वस्तुंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप कोत्ता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता. आनी जें बाप कोत्ता तेंच पुतूय कोत्ता, कारण बाप पुताचो मोग कोत्ता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी ओजाप जावचे खातीर हांचे व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. जसो बापाक मान दिता, तसोच पुताक सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण ताणें मनसुबी करचो सगलो अधिकार पुताच्या हातांत दिला. जी कोण पुताक मान दिना, ती ताका धाडला त्या बापाक मान दिना. खरेंच हांव तुमकां सोंत सांगता, जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडला ताचेर भावार्थ दवरतात, तांचें सगळें सासवीक जिवीत आसा. कसल्यांक आनी खास्तीचें फळमोण ना, पूण ती मरणांतली जिविताक उतरली. खरेंच हांव तुमकां सोंत सांगता, मेल्लीं मनशां देवाच्या पुताचो ताळो आयकतलीं, आनी जी कोण तो आयकतात तांकां जिवीत मेळटलें. असलो वेळ येवचो जालो, होच तो वेळ. कारण जशें बापाक जिवीत आपणाचेच सोबे आसा, तशेंच पुताकूय जिवीत ताचेच सोबे आसा म्हूण बापान ताका देणें केलें. आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. समाधीनी आसात तीं सगळीं ताचो ताळो आयकून तांतलीं भायर सरतेलीं. जाणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक, आनी जाणी वायट केलां तीं आस्त सोंसूंक उरतलीं. असलो वेळ येवचो जालो. जेजूक गोवाय दिवपी. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकतां तसो हांव निर्णय दितां, आनी म्हजो निर्णय नेतीचो, कित्याक हांव म्हजी खुशी न्हय, पूण म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक सोदता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता की जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो आपल्या बापाची खुशी करपाक येयल्लो. तो देव आसलो, तो जावन आसा देव, तो देवाचो पूत, पूण ताणें आपणाचें कितें करूंक जाय आसलें तें करूंक ना, फकत आपल्या बापाची खुशी केली. आनी भाव भयणीनो, आयच्या 19वी वडीन जेजू कितें म्हणटा? खरेंच हांव तुमकां सांगता म्हणटा, आपणाची वस्तुगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता. आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता. ओतून वाचता तो म्हणटा, खरेंच हांव तुमकां सांगता, आपणाचेनूच वस्तुगीन पुताच्यान कांयच करूंक जायना,
पूण बाप कोत्ता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता आनी जें बाप कोत्ता तेंच पुताई कोत्ता. भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता 2000 वर्सां जावन देवान आमकां ताच्या पुता वरवीं आमकां एक नवें जिवीत दिलां. आतां आमी म्हणटा आमी पाटलावदार, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आनी भावार्थी जाल्यार जेजू आमच्या भितर आसा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा, आनी देखून जेजू भाशेन आमच्यान बापाची खोशी करूंक जाता. बाबा जेन्ना आमी एक नवी रचना जाता, जेजू येता आनी आमचे भितर जियेता. आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता. पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी जियेता. आमची कूड एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता आनी हो पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयत आसा. आनी जेन्ना तो आमचे कडेन उलयत आसा, तो आमकां देवाची खोशी करपाक आमचे कडेन उलयता. भाव भयणीनो, आमचे कडेन पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी खरेंच भावार्थी हो म्हणटा ते भाशेन एक नवी रचना जावंक ना जाल्यार आमी फकत धर्म करतले हांव, आमी फकत जें आमी भायलो दोबाजो करतले हांव, आमी जें आमी आयकता तेंच करतले हांव. पूण हो जो आवाज पवित्र आत्म्याचो भितरल्यान आमचे कडेन उलयता, आमकां सांगता बाबा हें कर, तें कर नाका, हांगा फुडें वच, आतां मातसो राव, हे वट सायडीन वच, ती सायडीन वच, हें जें आमकां पवित्र आत्मो सांगता तें आमी आयकूंक शकनात, कित्याक आमी एक नवी रचना जावंक ना. पूण ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोम्यान धनी मानता, आमी एक नवी रचना जाता, पवित्र आत्मो आमचे भितर येता, तो पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता आनी आमकां हें जी देवाची खोशी करूंक जाय ती आमकां करपाक तो आमकां सांगता आनी आमच्यान ही देवाची खोशी करूंक पावता जेजू भाशेन. आनी देखून भाव भयणीनो, जें जेजून आयज सांगलां आमकां 19 वडीन, तो म्हणटा जो बाप कोत्ता तो पूत पळयता आनी तेंच करूंक शकता. तेच भाशेन जें आमकां पवित्र आत्मो सांगता तेंच आमच्यान पळोवंक जाता, तेंच आमच्यान आयकूंक जाता आनी आमच्यान करूंक जाता. पूण आमी आमचे कडेन पवित्र आत्मो ना जाल्यार, आमी पवित्र आत्म्या कडची आवाज आयकना जाल्यार आमी आमचेंच करतले हांव, आमी आमकांच फटयतले हांव आनी आमी समजतले हांव की आमी खरेंच पाटलावदार म्हणून, आमी खरेंच भावार्थी म्हणून, आमी खरेंच क्रिस्तांव म्हणून आमी आमकांच फटयतले हांव. गरज आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आमकां हो आवाज जो भितर आसा तो आमी ताचो आवाज आयकोपाक आनी आमचें जिवीत सारपाक, खरेंच आमी देवाची खोशी करपाक. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हे शिवर्तमान आमी आयकता, हे शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता, हेंच आमी करपाक फुडें सरया. खरेंच हो आवाज पवित्र आत्म्याचो आमी आयकया आनी आमी खरेंच देवाची खोशी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.